ये CRZ नोटिफिकेशन 2018 कित्याक जाला ते 2006 आमचे वास्कोकार फिशरमॅन MPT पोर्टाक लागून त्रास जाताले. सो हेकाच लागून आमी NGTन गेले कित्याक द MPT port was planning to deepen the navigation channel from 14.5 to 19.5 meter. सो जेन्ना NGTन स्टे ऑर्डर काढलो त्या ड्रेजिंगाचेर पब्लिक हियरिंग मागीर जालें. त्या पब्लिक हियरिंगाक आमकां कळलें की हे जे प्लॅन जे आसा ओपन नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर पळय जालेलो आसा, पोर्ट डेव्हलपमेंट पळय जावंक सोदता तो फकत सागरमाला प्रोजेक्ट गव्हर्नमेंट सेंट्रलान प्रमोट करूंक सोदता. आनी ह्या सागरमालान प्रोजेक्ट 7,500 kilometers of a coastline and 35,000 kilometers of a river line will be converted into an industrial manufacturing port-led development hub. Olde corporationak profit मेवपा लागून like Adani Jindal which has already taken over the port as port privatized जाला, autonomy जाला. So आम्ही मागता सरकाराक की हे जे नोटिफिकेशन आसा ताबडतोब विड्रॉ करचे. हे गोंय म्हणटा ते आमचे धाकटुले स्टेट आसा जंय आख्खे वर्ल्डाचे लोक येता कित्याक हेजे नॅचरल ब्युटीक लागून आनी एक देवाची आमकां देगणी आसा हे गोंयकारांक कित्याक हे जी ब्युटी आमची आसा ती नॅचरल ब्युटी आसा. सो तेच्या लागून हे लोक येता आनी ही दर 50 मिटर्स जर हो कायदो इम्प्लिमेंट जालो जाल्यार ही आमची नॅचरल ब्युटी आसा म्हाका दिसता ती सगळी काबार जातली. एनवायरनमेंट आनी आमचे कल्चर फक्त डिस्ट्रॉय करपाचें काम चालू केल्लें आशिल्लें. सरकाराचें काम कितें आसता, आमकां रस्ते बांदून दियात, आमकां हॉस्पिटलां बरीं स्कुलां बांदून दियात, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर, सेफ्टी, जॉब्स हे मेळना तुमकां फाटल्या 30-40 वर्सांनी. हांगा पावस पडटा तेन्ना आमी बुडपाक पावता हांगा. सो ही कामां सोडून फक्त तांचे क्रोनी कॅपिटलिस्ट जे आसात तांची ऑर्डरी आयकून आमचे एनवायरनमेंट आनी आमचे कल्चर डिस्ट्रॉय करपाचें काम केल्लें आसा. फाटली 30-40 वर्सां जालीं पळयता आतां. ज्या दिसांतल्यान तो डिफेन्स मिनिस्टर जाला तेन्नाच्यान गोंय काबार करपाची सुपारी घेतिल्ल्या भशेन काम करपाचें जाता. Today Manohar Parrikar is back as the chief minister, as a contract killer of Goa. He is not doing anything for Goa.